प्रेस कॉन्फरन्सूय जाल्ले कडेन आहा हांव योगूच सांगूंक कोत्ता जे आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेणी दाखयल्ले कडेन आहा की ते गोंयकारांच्या बराबरी हांव गोंयकारांच्या भायर आहा पळय ते कित्याक लागून म्हणटा हांव जो आयज एका आमचो प्रेमानंद नायक थिंगा बसलेलो आहा ओके इतले दीस आमी सपोर्ट कोत्ता तेज्या सपोर्टाक हे मनीस थिंगा येवंक नात आनी वयल्यान ते सांगतात की आमी ह्या प्रोजेक्टाचेर आमकां निशेध मारता म्हणून पूण तुमी निशेध मारतात जाल्यार आनी तो वायट मनीस म्हणटात तो एक सरपंच आनी तुमी एक सरपंच म्हणून दाखयतात तो तेजेर तो निशेध मारतात आनी तुमकां तर तेजें कर्तव्य तो बरें ना तुमी एक्शन कित्याक घेवंक ना तुमी थिंगा कित्याक बसोंक ना तुमी तर बसलेले आमी फुड्यान आमी सपोर्ट दितासले न्हू आमी तो बसलो गोंयांक इकूंक न्हू तो गोंयांक आनी त्या जाग्याक निशेध मारपाक तो बसलेल्या कडेन आहा तेणे कितें कोत्ता ना कितें कोत्ता पण आमी येयले ताका हें करपाक सपोर्ट करपाक हें घेवन फुंचर तो डिस्ट्रॅक्शन जाता थिंगा प्रोजेक्ट येता तो नाका म्हणून सांगोलकारांक नाका म्हणून गोंयकारांक नाका म्हणून आनी गोंयकारांक जे हें जाता हे प्रोजेक्ट येवन डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हणून आमी ताका सपोर्ट करूंक येयल्या आनी तुमी कॅमेरा घालतात ज्यो नाका जाग्याचेर पळय तो कॅमेरा घालतात ह्यो व्हडली ह्यो क्रायम कित्याक लागून म्हणटा जो ह्यो पर्सनल थिंगा ह्यो आमी रिलीफ करूंक वयता त्या टॉयलेटान जावं मेल ओ फिमेल आमी वयता थिंगा ती आमची प्रायव्हेट पार्ट आता इतल्या दिसांक तुम्ही कॅमेरा तर घालून सगळ्यांचे मेलाचे फिमेलांचे सगळ्यांचे तुमचे रिकॉर्डिंग आसतले तेचेर आमी कितें ही क्रायम आनी जे पळय कोणें पळय घाल्ले आनी हो पळय इवन तो प्रेसान तर हो भायर हाडला तेणी व्हेरीफाय करूंक जाय आसलो प्रेसाची चूक आहा की आनी दुसरो ह्यो म्हणटा ती डेट पळय आहा तो केन्नाचो पळय तो दाखयता आनी हो आयज तुमी ऑगस्टाचो दाखयता आयज तुमी तो मिटींग आफयल्या म्हणून ह्यो प्रोटेस्ट आफयला म्हणून बाबा लोकांक उलो मारला म्हणून आमी तेका साबार करूंक न्हू आमी गोंयांक काबार जाता ते आमी दाखोवपाक म्हणून आफयल्ल्या कडेन आहा सो हितून सांगोलकारांनी सो हो तुमी तेका तुमी ते अधिकारी आसतना तुमी आहलेले आसतना तुमकां हितून सिद्ध करून दाखयता तुमी कोणाचे मनीस पळय ते आनी तुमी कसो साबोटाज करून केला पळय तो इतलेंच म्हणटा फुडले आमच्या पळय आमी एक्टिविस्ट भाव आहा आमी भयणी आहा तांकां कितें त्रास जाले आनी हेचे फुडें कितें आहा पळय ते सांगतले वेल नमस्कार आयज सकाळीं उठ्ठकी म्हाका जाल्यार सारकोच शॉक आयलो शॉक कित्याक दीस इज सच अ क्रायम वीच इज बीन कमिटेड एंड दीस आय डोंट नो वॉट टू से अबाउट दीस 3 मेल्स दे आर क्लेमिंग दॅट दे आर एक्स सरपंच ऑफ पंच ऑफ द सांकवाळ विलेज 3 जाणांनी आयज कितें तरी प्रेस घेतली आनी आपले कितें उलोवपाचें उलयले अरे उलयले पूण तुमी चिंतला काय म्हणून दॅट यू ऑल आर पार्टनर्स इन क्रायम म्हणून हांव म्हणटा SP सुनीता जी SP आसा तिने ताबडतोब या तिगांनी जे प्रेस घेतला कोण तो रॉकी वालीस आणि कोण आणि 2 कोण पंच आसा ते सरपंच म्हणून सांगला पळय सांगवाळचे एक्स तांकां तुरंत म्हणटा व्हेरी सून एज पॉसिबल गो आणि त्यांच्या घरा कडेन वचून तांकां उबारा म्हणून मागता वाय आय से दीस बिकॉज यू ऑल नो आमचो एक्स सरपंच प्रेमानंद नायक वॉज ऑन द स्ट्रायक हंगर स्ट्रायक आय थॉट वॉट देर इज नो बेटर वे there's no better way to show your support than joining. So ame ek ulo marlo and one day of my life I gave to the hunger strike against Bhutani ki Bhutani che revoke करचे म्हणून permissions governmentan revocation करचे पंचायतीन revoke करून BDO जाऊ डायरेक्टर ऑफ पंचायत जाऊ TCP ते कॅन्सल करचे म्हणून हांव काल 26 तारखेर सकाळी 10 ते रातचे 10 हांव बशिल्ले आसा थंय ऑन द हंगर स्ट्रायक आणि एवरीबडी इज विटनेस पुलीस वॉज देर on the ground people have come सबार लोक आले सांगे पेडणे फेडणे सांकवाळची स्कुलाची भुरगीं सगळीं आयलीं आनी आय वॉज देर वेर माय ऑल्सो प्रेशर शूट अप म्हजो प्रेशर हाय जालो आनी स्टील आय सेड नो दिस इज अगेन्स्ट भुतानी दिस इज अगेन्स्ट द डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रॉयींग ऑफ आवर नेचर एंड एनवायरमेंट एंड आमची झाडां दोंगर सो हांव एक दीस भेटयता म्हणून रावलें ओन्ली वेन फादर बॉलमॅक्स केम अराउंड 9:45 वी टूक अ प्रेस and then I called off that and I directly went home. But in this now, what is the crime I'm telling you? These people have made some, taken a press conference and they are trying to show something. I don't know which month, June, July, August. त्याचे सारखे डेट येतात ते आमकां फरक पडना अरे तुम्ही मेलायन करपाक सोदता म्हळ्यार आतां आमकां मेलाफायड इंटेंशन कळ्ळो यू ऑल आर अगेन्स्ट नॉट दिस थिंग यू ऑल आर विथ द प्रोजेक्ट मिन्स यू ऑल वॉन्ट दॅट प्रोजेक्ट टू कम आणि हे कोणाचे सोयरे आसा पळय प्रेस घेता ते सारखे दाखोवन दिल्ले आसा एक्सपोज जाल्ले आसा की हांकां जाय भुतानी जाय हांकां रिवोकेशन नाका आनी आमी पिशी मरतात हांव काल जेन्ना हंगर स्ट्रायकाचेर बसले तेन्ना आय वॉज ओन्ली एंड ओन्ली ऑन वॉटर from morning 10 to 9 night 10 o'clock. So obviously
I had to go to the washroom. I had to use the washroom. I went there. I saw that there are 2 toilets in the basement. One is supposed to be for ladies and other one is supposed to be for gents. अरे लेडीज लॉक केला, एक पाटी वचून चालले चावी ना ते आमचे कडेन आसना. आय थिंक पंचायत इज नॉट ओनिंग दोज टॉयलेट्स. इट इज ओन्ड बाय द बिल्डिंग प्रिमायसीस सोसायटी. आणि सोसायटीत खंय वो डेरेक वालीस आसा पळय, डेप्युटी सरपंच म्हणून बसला पळय भुतानीचो वॉर्डान, तो ही इज द मेन गाय पळय टू सपोर्ट. ताच्या खंय भावाचे खंय फ्लॅट सेकंड फ्लोरार आसा आणि त्यांच्या कडेन खंय चावी आसता. आतां म्हाका दिसता यू ऑल हॅड अ मलाफॅट इंटेन्शन, म्हळ्यार तुमी डेलिब्रेटली हें केलां की बायलांचो लॉक केला आणि दादल्यांचो पण दवरला. ऑब्वियसली आमी बायल्यो म्हज्यो बरोबर आनी 5-6 बायल्यो, एक्चुअली मोर दॅन 10 आसा, पूण हे 5 बायलांनी म्हाका सांगला डायरेक्टली मॅम आमी यूज केला. पयलीं म्हणटा ती प्रेमानंदाची बायलूच उज्वला मॅडम, ते कॅमेराचेर आसतली. दुसरे म्हणटा कोण लीना म्हणून आसा, तिसरे सुकोरीन आसा, रुबी आसा, मारी आसा. हेंकां घेवन हांव पयलीं आतां वचून आय एम गोना लॉज एन FIR ऑन दीस 3 men who are talking because they have shown the video and they have said, "Are this is outraging the modesty of a woman. I have used their washroom. Those ladies have used the washroom. And what do you do in the washroom? Huh? It is a privacy, no? तुझे प्रायव्हेट पार्ट्स तुका लोकांक दाखोवपाक जाय. तूं बायलांक मुट्टले न्ही. आमी आमचे आबरू सांबाळटात. आमी घरा कडेन तुका आमचे वॉशरूम आमी घोव तुका आसूं चलो आसूं भुरगीं आसूं लॉक करून न्हातात. आणि ते बायल्यो वॉशरुमात गेल्या आणि तुम्ही त्यांचो व्हिडिओ काढपाक गेला. तुम्ही आमचे आउटरीच ऑफ मोडिस्टी केल्ली आसा, आमची प्रायवसी काढून घेतिल्ली आसा, ट्रस्ट हे केल्लो आसा. हांव म्हणटा स्मृती राणीचो हे दोसो कितें तरी जाल्लें चेंजिंग रूमात इतलोसो की बटन दिसती पडलो म्हणून इतलो व्हडलो हंगामा करून त्या शॉपाचेर आनी हेचेर FIR केल्ली. आणि आता गव्हर्मेंट कसो उगी रावला, पुलीस कशे उगी रावल्या. हो व्हिडिओ आउट जालो तेन्ना पुलिसान रोखडे हे करपा आशिल्लें. हांव हाचेर निशेध मारता आनी आय वूड लायक टू से दॅट हांव 2 हेचेर घालतलें. I am putting my complaint on 2. That is, one is outraging the modesty by section 354 of the IPC, Indian Penal Code. Section 354 of IPC and section 74 of BNS Act लागपाकूच जाय. So section 354 of IPC and section 74 of BNS deals with the offences of outraging the modesty of a woman through assault or criminal force or by any force. It is आणि हो लागू जाला 2024 BNS. सो म्हाका दिसता म्हजे आबरू म्हाका इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक सांगता, आय एम शुअर दिस BJP आय नो सो मच, सो डटी युला कम टू वॉट लेवल युला कम टू रे. हां आतां म्हजें समज कितें मेळिल्लें एक चुकून तुका येद्देशें आयज म्हणटा तो उजो जावपाचो, हांकां कांय मेळपाचें ना, बायलांचें कांय मेळपाना आनी हे फॅब्रिकेट करपाक लागल्या. बट हांव म्हणटा आमी सगळीं बायल्यो ज्यो गेल्ले पळय आमी हेजेर निशेध करता आनी this has led to a biggest offense, criminal offense, आणि हेंचेर कारवाई जावपाक जाय म्हणल्यार जाय म्हणून हांव मागतां. आज आमी पयलींच्यान सांगलेले आसात लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाल्लें आसा म्हणून. आनी हाका लागून आयज गोंयच्या लोकां कडेन प्रश्न मुखार आयिल्ले आसात. सकाळी मिडियान एक व्हिडिओ हाडलो आणि ते एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपी तातूंतलो एक मनीस आहा पळय तो BJPचो कॅन्डिडेट नारायण कुट्टाळेचो. आता दुसरो आहा पळय तो कॅन्डिडेट आहा तो MLA जालो, MP आनी मिनिस्टर जालो आनी तो मागीर मिनिस्टर जावन आयज तुमकां खबर आसा तो नांव आसा मवीन कुदीन, पंचायत मिनिस्टर. पंचायतीन जेन्ना पंचायत रेंटार घेवं नाजाल्यार थंयसर आपली ओन पंचायत आसूं, टॉयलेट इज मस्ट, टॉयलेट इज नेसेसरी. आणि ती बायलां जी आहा पळय ती टॉयलेट ती यूज करताली. सकाळी मिडियाचेर येयलो एक व्हिडिओ की तो काल इन्सिडंट जाला म्हणून आणि परत मिडियाचेर येयलो की तो ऑगस्टान जाला म्हणून. आता क्वेश्चन मुखार येता की 1 म्हयनो तर हो व्हिडिओ चालू आसा, अकस्मात शॉर्ट टायम न्हू, एक व्हिडिओ तर CCTV कॅमेराज भितर बसयल्लो आसात, हिडन कॅमेराज बसयल्लो आसात, जाल्यार जितली बायलां त्या टॉयलेटीन यूज केल्ली आसा ते तितल्याय बायलांनी भायर सरपाक जाय आनी ह्या पंचायतीचेर FIR रजिस्टर जावपाक जाय. पयली गजाल. दुसरी गजाल म्हणटा ती हे जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन बशिल्ले आहा, जे आता कॅन्डिडेट जाल्ले आहा नारायण म्हणून तो लास्ट इलेक्शनाक आनी पंचायत मिनिस्टर, आता हो दुबाव लोकांच्या मनान येयल्लो आसात की आज अशेंच तुम्ही व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून बायलांक ब्लॅकमेल करून फार्म हाऊसान आपयता काय कितें. करेक्ट.
आणि या फार्म हाऊसान मागीर नाटकां केली काय न्हू मागीर मवीन आणि बाकीचे एक्सपोज जाता हे असे प्रत्येक आमदाराच्या फार्म हाऊसान चल्ला काय ना वो आता गोंयभर प्रश्न निर्माण जाल्लो आसात आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमची ल्हान भयणी भुरगे ल्हान यूथ हे सगळे त्या टॉयलेटीन गेल्ले आसात आणि आज पर्यंत एसपी ही बायल मनीसूय आसात आणि ही एसपीन इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें व्हिडिओ तर व्हायरल जाला तो दादलो मनीस आसूं तो बायल मनीस आसूं पूण जर टॉयलेटींतलो व्हिडिओ व्हायरल जाला नो वन हॅव रायट स्मृती इराणी हेजो मातसो व्हिडिओ तर व्हायरल जाल्लो जाल्यार सगळें गोंय पेटयलें जाल्यार स्मृती इराणीक तर इज्जत आसा जाल्यार आमच्या गोंयच्या बायलांक इज्जत ना आमच्या गोंयच्या बायलांक आयज वो व्हिडिओ तर रिकॉर्डिंग केल्लो आसाच ह्या मनशाक इमिजिएटली अरेस्ट जावपाक जाय जरी हांव क्वेश्चन करता हांव क्लियर कट सांगूंक सोदतात कोण सकाळी म्हणपाक लागलो कितें स्ट्रायक हेजो सर्जिकल हे ना स्टिंग ऑपरेशन केलें म्हणपाक लागलो स्टिंग ऑपरेशन करपाक हा मिडिया बाबतींत आसा सगळ्या मिडिया न्हू स्टिंग ऑपरेशन करपाक समज मिडियाय आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव FIR रेजिस्टर करतलो मिडियाचेर कित्याक कोणाकूच अधिकार ना की जे प्रायवेसी जी कोणाची आसा ती भायर काडपाक व्हेरिफिकेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्नलिझम दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता की हे व्हायरल जाता म्हणून हांव उलयताच आज आमची बायलां सेफ आसा काय कितें आज BJP पार्टीची जी कार्यकर्ता जे ऑफिसांनी वयता त्या ऑफिसांनी टॉयलेटी आसा त्या टॉयलेटीन कॅमेरा रिकॉर्डिंग जावन तांकां ब्लॅकमेल करून तांकां कार्यकर्ता करता काय कितें वोवूय क्वेश्चन आहा सगळ्या पंचायतींनी आयज गोंयच्या पंचायतींनी आणि गोंयच्या ऑफिसांनी सगळ्यांक पयलो रिक्वेस्ट करता गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी वचून कॅमेरा चॅक करात कित्याक आयज खबर ना आमकां की तुमचेय बीन व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाल्ले आसतले तुमकांय ब्लॅकमेल करतले गोवाक ब्लॅकमेल करू शकता आणि कोणाक ब्लॅकमेल करू शकता आणि हे आपले कार्यकर्ता कशे कार्यकर्ता जाता मरे जाल्यार तुम्ही तुमच्या व्हायरल करना अशें करूंक शकता आणि वची पॉसिबिलिटी आहा दिस इज टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आणि वी ऑल एक्टिविस्ट आर गोइंग टू बी विथ दीस विमन्स ह्या बायलांच्या वांगडा आमी रावतले आणि हे जे घडलां पळय ताका अक्षरशः एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रस्त्यार हाडपाचो त्या मनशाक रस्त्यावयल्यान बोडपाचो चपलांनी मारपाचो हांव क्लियर कट सांगूंक सोदता गोंयच्या बायलांक आयज जरी तर ह्या मनशांनी कोणी रिकॉर्डिंग केला टॉयलेटीन तांकां तो चपलांनी मारिना हे कितें करीत ते नेम ना आणि जरी तर हे करपा खातीर सरपंच इन्क्लूड आहा जरी तर हे करपा खातीर डेप्युटी सरपंच इन्क्लूड आहा जरी तर हे करपा खातीर मवीन इन्क्लूड आहा जरी तर हे करपा खातीर CM प्रमोद इन्क्लूड आहा जरी तर करपा खातीर हे लोकल MLAs इन्वॉल्व आहा जाल्यार यांचेर सुद्धा चपला मारपाची गरज आसा देव बरें करूं नमस्कार तनोज अडवलपाल नमस्कार तनोज अडवलपाल ज्या दिसाच्यान भुतानी प्रोजेक्टाक विरोध जाला त्या दिसा पासून कोणाचेर त्या लोकांनी एलिगेशन घालूना सांकवाळचे काही कार्यकर्ते जे या प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध कार्य करपाक लागले तांचे काही लोकांचे नाव घाण गेले की तांच्यांनी पैसे घेवन खाले सेकंड इशू असो जालो आमचो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकराचेर अटॅक केलो आणि असोय प्रयत्न केलो की ताणें इन्स्टिगेट जावन ह्युमिलेट जावन कोणाचेर ज्या मनीस जो ताका मारपाक आयलो आंगार आयलो ताका मारप असो रामाक इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न केलो आणि तिसरी गजाल आज प्रेमानंद बाब संपूर्ण गोंयभर तांचो आवाज पावलो न उलयता थंयसर उपोशणाक बसून हे सरकाराक खंय तरी मातशें खटकपाक लागले आणि कोणाक चड खटकता तो मागीर प्लॅनिंग प्लॉटिंग करपाक सुरू करता आणि ताज्या खातीर आता प्रेमानंद बाब संपूर्ण गोंयभर हिरो जाता आता ताजें कशें तरी नांव खराब करपाक जाय कारण ही इज गोईंग अबाव CM पॉप्युलरिटीच्या मामल्यांत सो खंय तरी मातशें कोणाक दुखला आता विशय व्हरता डॅडी कडेन जो डॅडी बेबी घेवन गेलो तो खंय सळान रावता ह्या डॅडीक खंय चड त्रास जाता कारण कित्याक डॅडीन ते भुतानीक हाडल्या न्ही भुतानीचो इंट्रस्ट कोणाक डॅडीक
तो बेबीक घेवन वचूं पण तागेलो अजून इंट्रस्ट थंय आसा आनी तो रावताय थंय ते तागेलें कितें तळ्यात मळ्यात रावपाचें जाल्लें आसा. तो विशय कसो आसा, कशाय पद्दतीन बायलांचेर नजर दवरपाक जाय. तांकां तांची नांवां घाण करून म्हज्या पांया कडेन हाड रे देवा अशें तांकां करपाचें जर नाशिल्लें न्हय, म्हाका दिसता हे हो प्लॅनिंग जो आसा पळय हो खूब पयलींच्यान जाला. टॉयलेटीन अशा पद्दतींतलें जें जालें पळय कॅमेरा घालप हें सामकें वायट. आनी मिडियान सुद्दां ताजेर फोकस घालो. आतां खंयच्या खंयच्या मिडियांनी ते लोकांनी मातशे विचार करपाची गरज आसा. आनी जे कोण सामके आवर्जून तांच्यांनी व्हिडिओ पोस्ट केल्या पळय तांकांय लोकांनी प्रश्न करपाक जाय मिडिया हावजाक, मागीर तो खंयचोय आसूं शकता. ही तिसरी गजाल. आनी चवथी गजाल अशी आसा की मातशें गोंयकारांनो न्ही तकली वापरा. काही लोकांक जे तकली वापरा, हांव गोंयकारां अशें म्हणना, सॉरी हांव म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांक, कितले म्हणून तुमी बाबा आपल्या MLAंक आनी मंत्र्यांक सपोर्ट करतले. अकलेचें कितें जर आसा न्हय, गोवा सांबाळून दवरया. आनी एक लक्षांत दवरा, जेन्ना आमच्या आवय भयणीचो विशय येता पळय थंय मरे पार्टी बिर्टी येना, थंय फक्त गोंयकारपण आसूंक जाय. गोंयांत ती काना कोपऱ्यान खंयसर उबी आसूं, आवय भयण आसूं, ताजेर जेन्ना प्रश्नचिन्ह निर्माण करता कोण तरी राजकारणी डॅडी आसूं येता, तो बेबीक घेवन गेलाच जायत. पूण ताका उमेद चड आसा असलें करपाचें. कारण कित्याक डॅडीक अजुनूय बेबी खूब जायत. गरज आसा ताका, दिवया ताका. आमी दिवपाक पावल्या लक्षांत दवर, हे डॅडीक मरे आतां घरा धाडपाची गरज आहा. कारण तो सगळ्या बेबींचेर लक्ष दवरून आसा. आनी ती पांचवी गजाल अशी आसा की गोंयकारांनो, तुमकां जर मात जर तुमकां स्वाभिमान म्हणून जर कितें आसा न्हय आनी अक्कल जर आसात न्हू, हांव तुमकां भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय म्हणटा, मातशें मरे विचार करा. आतां आमकां मरे मोठ्यान उलोवपाक जायना, स्लोच सांगता तुमकां. तुमकां दिसता न्ही तुमच्या गोंयचो रेस्पेद तुमकां सांबाळून दवरूंक जाय, जाल्यार सगळ्यान पयलीं आपल्या आवय भयणीचो रेस्पेद सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी जो मनीस आपल्या आवय भयणीक मानिना, कळ्ळें न्ही, हांव तुका सांगता तो अजुनूय थंय BJPनूच उबो रावतलो आनी आपल्या जे कोण आमदार मंत्री आहा पळय ताका सपोर्ट करतलो. जाका दिसता की आपूण स्वाभिमानी गोंयकार आनी आपूण गोंयच्या बायलांक रेस्पेद दिता, गोंयच्या भयणीक रेस्पेद दिता, ताणें भारतीय जनता पार्टीन आतां रेजिग्नेशन दिवन भायर येवन निव्वळ उबे रावपाची गरज आसा गोंयकारा बरोबर. धन्यवाद. हांव एना ग्रेशियस. आयज हांव हांगा आसा एक बायल म्हणून, आनी जें पळय कितें घडलां सांकवाळ तें म्हाका खूब दूख दिसलें. कारण जे हे सरपंच आसा, जावं डेप्युटी सरपंच, जावं ते स्टाफ आसा, तिवूय कोणाची आवय, कोणाची भयण वा कोणाची बायल जावंक शकता. तेन्ना तुमकां मात कोणी अक्कल ना. तुमी जे हे कॅमेरा हितून टॉयलेटान घालता, फाल्यां तुमचे बायले कडेन वा तुज्या भयणी कडेन वा तुज्या आवय कडेन हेच घडलेले, तेजी न्यूड फोटो तो सर्क्युलेट केल्ले, तुमकां कशें दिसतले? आय कंडेम दिस एक्ट. एंड आयच्या दिसाक हांव सगळ्या बायलांक उलो मागता, जी महिला मंडळ चड करून आसा ती फकत BJPची आरती उतारता आनी फुलां घालता. बायानो, तुमची मर्यादा सांबाळ. तुमचे ऑफिसान तेच टॉयलेट आसा, थिंगा कॅमेरा आसा जाल्यार पळया. तशेंच गांवांनी पंचायतींनी जेन्ना ह्या फॅसिलिटीज आसा टॉयलेटाचे, थंय वचून चॅक करा पयले. आनी मागीर पळय कितें जाता तें तुमचें कशें तुमकां एक्स्टॉर्शन करता पळय ते, की जे तुमी तांकां सपोर्ट करना हे फोटो तुमकां दाखयता. रायटली सेड बाय रामा. हांव खेरीत भाशेन सगळ्या बायलांक जेणी त्या दिसाक टॉयलेट यूज केला, आनी दादल्यांकूय, नॉट ओन्ली फॉर वुमन, पूण दादल्यांक पासून जेणी पळय हो टॉयलेट यूज केला, तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन ती FIR लॉन्च करची. इतलेंच म्हजें मागणें. सगळ्यांक नमस्कार. एक दोन इशूचेर उलयता. काल एक सकाळी आयज व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो आनी खऱ्या अर्थान मनाक एक वायट दिसता की एक प्रेमानंद नायका, एक सरपंच सांकवाळेचो, तो कितेंय जावं एक फुडाकार घेवन गोंय सांबाळपाक, सांकवाळ सांबाळपाक, भुतानीक घरची वाट दाखोवपाक एक आपल्या जिवाची रिस्क घेवन तो उपोशणाक बसलो. हे लोक ताका एप्रिशिएट करपाचें सोडून कशे रितीन तांकां काबार करपाचें
जे गोंया खातीर झुजता हांकां घरा कशें धाडपाचें हांचें नांव कशें पिड्यार करपाचें हें काम हे बेस बरें करपाक भोंवता. आयज कितलेशे एक्टिविस्ट आसतले जे गोंया खातीर झगडटात, फाल्यां उठतले आनी खंयच्या एक्टिविस्टाचेर उलयतले. आयज एक एक्टिविस्ट एक गोंयकार जो आयज गोंया खातीर झगडटा हे प्रत्येक गोंयकाराचें नांव जरी पिड्यार जावपाक लागलें, अशें मलायन जावपाक लागलें, तांची फॅमिली तांकां सांगतली बाबा इतलें करून कांयच फायदो ना, केश्यो घेवन कांयच फायदो ना, तुमी घरा बसा. आनी हे थोडे मोजके लोक जे गोंया खातीर झगडटा, रस्त्यार येता, केश्यो घेता, लोकां खातीर पुलीस स्टेशनार भितर पडटा, हे लोक तर घरा बसले जाल्यार भुतानी आहले लोकांक, DLF असले लोकांक, लोडा आहले लोकांक आयतो चान्स पडटलो आनी हे करपाक हे लोक भोंवपाक लागिल्ले आहा. तुम्ही जर भुतानीक इतलो विरोध करता तर हे लोकांनी आमचे बरोबर तिका सपोर्टाक येवपाक जाय आशिल्ले, आमचे बरोबर तिका रावपाक जाय आशिल्ले. हे लोक आतां न्हिदांतले उठलेले आहा. कोण तरी एकलो तो एक्स सरपंच तो सांगता आपल्या खंय व्हिडिओ पयल्यार कळटा, काल एक मॅशू डिकॉस्टा म्हणून कोण तरी सांग्याचो आयिल्लो, तेन्ना म्हणपा लागलो तो पियोन उलयता तो दिसतालो. हांव मागता माविन गुदीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा, हे जे तुम्ही रस्त्यार जे तुम्ही आल्कोहोल टेस्ट करपाक लोक दवरता पळय तांकां घरा धाडा आनी ह्या सरपंचाक तिका कामाक दवरा. तो डिजिटल चॅक करपाक शकता कोण पिल्लो आनी कोण बरो आहा पळय तो. हे बेकार लवडी पडलेले, हे बेकार जाल्ले आहा, काम धंदो काय ना, हे चादर घेवन ब्लँकेट घेवन घरा न्हिदलेले. हांकां आयज इतलो उजो लागलेलो आहा की इतली गरमी आयज गोंयभर उजो पेटलेलो आहा की आमकां भुतानी नाकात म्हणून एक बारीकांतलो बारीक एक्टिविस्ट जागो जाल्लो, गोंयकार जागो जाल्लो आहा आनी देखून हे आयज भिवून उठिल्ले आहा आनी आयज लोकांचेर कितें उलयता. दुसऱ्या पॉयंटार हांव डिमांड करता, जी बायलांची आयज मॉडेस्टी हिंगा आउटरेज जाल्ली आहा तांचेर ताबडतोब FIR जावपाक जाय. जशें रामान सांगलां, प्रतिमान सांगलां की एक ताबडतोब FIR जावपाक जाय, कारण आयज एक बायल मनीस ह्या गोंयांत सेफ ना. आयज खंयच्या ऑफिसान वचपाक भिरांत दिसपाची, कोणाची बायले एक भुरग्याक खंय तूं खंयच्या ऑफिसान धाड, तिका कॅमेरा हा काय कितें, कोणाच्या मनान येवपाचें. कितल्या फावटी लोक तिका वॉशरुमान वयता, कोणाक वायट कोणाचे मंथली प्रॉब्लेम्स आसता, हे इतले आसतना सुद्दां एक बायलेची मॉडेस्टी हे दवरपाक खंय तरी फेल जाल्ले आहा. इतलेंच सांगपाक जाय, गोंयान बायलो सेफ ना. हांव गोंयकारांक सांगता, फोकस दॅट वी डोंट वॉन्ट भुतानी, वी डोंट वॉन्ट DLF, वी डोंट वॉन्ट लोधा, हाजेर फोकस करा. हे मेळत ते कितें कितें ही नाटकां चालूच आसतली, फाल्यां आनी कसले व्हिडिओ येतले आनी कितें येतले, हाजेर फोकस करनाका. आमचो एकूच हेतू आहा, वा सांकवाळेंतल्यान भुतानीक धाडोवपाचें आनी ते करपाक आमी सगळे एकत्र आसतले, एकूच मोटो घेवन. देव बरें करूं. प्रेमानंद नायक जो आयज हंगर स्ट्रायकाक बसला, तो आयज जो हंगर स्ट्रायकाक बसला तो आपल्या स्वार्था खातीर बसोंक ना, आपल्याक पयशे जाय म्हणून बसोंक ना, आपल्याक भाट मिरास जाय म्हणून बसोंक ना. तो बसला एक जेन्युन मुद्दो घेवन जो आयज पंचायत सांकवाळ गांव काबार करपाक सोदता. पंचायतीचे मेंबर आपल्याक जाय तशे सायनी मारून तांकां परमिशनां दिवपाक सोदता आनी हो भुतानीचो इल्लिगल प्रोजेक्ट दोंगर काबार करून झाडां नश्ट करून हाडपाक सोदता, त्याच्या अगेन्स्ट तो बसलेलो आहा आनी ती परमिशनां रिवोक कर म्हणून सांगपाक बसलेलो आसा. सो आयज तेका काबार करपाक आमचेच गोंयकार फुडें सरलेले आसा आनी आमच्याच थोड्या गोंयकारांनी जमिनी विकून हे गोंय काबार केल्लेले आसा. आमच्याच मंत्र्यांनी मोपा एअरपोर्टाच्या सराउंडींग लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेतलेलो आसा आनी आयज मोपा आसल्या जाग्याचेर व्हडले व्हडले कसिनो येवपाचे आसा, एरो सिटी येवपाची आसा. आयज आमचे पर्यावरण वयता थंयसर काबार जाल्ल्यान जमा आसा. आमी पेडण्या पळयता, जंगलां काबार करून सगळे सत्यानाश करून सोडला. जंगलां काबार करून कसिनो जाय हांकां, जंगलां काबार करून एअरपोर्ट जाय म्हणून एअरपोर्ट हाडलो. लोकांनी श्राप दिलो रक्ताचे पाणी जावन मरतले आनी तो श्राप सत्य जालो. ह्याच्या फुडें तशेंच जावपाचें आसा. कितें तेच्या उपरांत मांद्र्या पयले आमी आंध्राचे तामिळनाडूचे फिल्म स्टार येयले, ते जागो घेतलो आनी दोंगर नश्ट करून बोरींग मारले, सकयल लोकांक उदीक ना. सेम सांकवाळची परिस्थिती आसा. आमी रेस मागूस पळयता कसो डोंगर तेंच्यांनी नागडो करून सोडला. कोण उलयता रे, कोण उलयता? आयज एक जाणटो भायर सरलो आमकां जागे करपाक की भायर सरा म्हणून, पयशाच्या आशेक बसोंक ना. आयज गोंय वाचोवपाक बसला कितें एक उद्देश घेवन आनी आयज आमचेच लोक कितें तेका डिफेम करून आपूण जे कितें खाल्ला ते पचोवपाक सोदतात. खाल्ला तुमी मरे, प्रेमानंदान खंय खाल्ला ओडला मरे बरें. कितें रे अशें आयकूं येता बॉम्बे पुना फ्लॅट आसात खंय. कितें रे कोटी खाल्ले म्हणून आयकोंक येता. सो आयज हांव प्रमोद सावंताक आतां विचारपाक सोदता, बाबा रे रेस मागुसचे तूं कितें करतलो, पेडण्याचे तूं कितें करतलो, मोरजेचे तूं कितें करतलो, चोपड्याचे तूं कितें करतलो, सांकवाळचे तूं कितें करतलो,
टीव्हीचे तूं कितें करतलो आनी उलोवंक वचत जाल्यार खूब हें आहा कित्याक ईच एंड एवरी डे लोक प्रोटेस्टाचेर आसा आनी आयज ईच एंड एवरी डे तूं तेच सांगता भिवपाची गरज ना आयज तूं गोंयकारांक भयाबीत करून सोडलेलें आसा भाशणां रुचीक तुजी आयज खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीची जे सिनियर कमिटी जी आहा कोर कमिटी आहा हेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय की बाबा रे आयज प्रमोद सावंत जो बसला हो खरोच गोंय काबार करपाक उठला एड्युकेशन मिनिस्ट्री फेल लॉ अँड ऑर्डर तुजी होम मिनिस्ट्री फेल मायनिंग डिपार्टमेंट व्हडलो स्कॅम भायर सरपाचो आसा मायनिंग डिपार्टमेंट जे ई ऑक्शन जाला न्हू ते ब्लास्ट जावपाचें आसा आतां कितें कळ्ळें तुका ई ऑक्शन कशें जाला कितें जाला तें सगळें येवपाचें आसा सो आयज भारतीय जनता पार्टी कितें सिद्ध करपाक सोदता तुमचे कडेन लिडरूच ना त्या खुर्चेर बसोवपाक आनी हें गोंय चलोवपाक जुवारी लँड स्कॅम कम्युनिटी जागो 50 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार कोणाचे जागे कोणाच्या बापायचे न्हू हे जागे हे गोंयकारांचे जागे गोंयकारांच्या फुडाराक जागे फुडल्या पिळयेक जागे आमकां जागे ना आनी हांकां प्रायवेट कॉलेजी हाडपाक जागे जाय 2-2 लाख 3-3 लाख स्क्वेअर मिटर कम्युनिदाद जागे खावन आनी कम्युनिदाद जे बसले जे एटोनी बिटोनी तुमी गोंय काबार करपाक उठल्यात रे कितले मेळ्ळे रे गोंय काबार करपाक गोंयकार मरे तुमी कम्युनिदाद जे आहा ते सगळे गोंयकार मरे तुमची तोंडां कित्याक बंद रे हा आनी ते पयशे घेवन तुमी कितें करतले रे म्हाका सांग म्हटल्यार आयज कम्युनिदाद सुद्दां जी आहा ती गोंय काबार करपाक उठलेली आसा ह्या मंत्र्यांक मेळोन सो आयज गोंय व्हरोन सोडले खंयसर कितें रे म्हणून आयज हो प्रेमानंद ते प्रोटेस्टाक बसला न्हू आयज तुमी आयज कितेंय करा पूण आयज काळाची गरज आसा जाणा एका कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांनी भायर सरोन ह्या असल्या गोष्टींचो निशेध करपाक जाय अरे दोंगर काबार केले झरे काबार केले शेतां काबार केले बांयी उदक ना म्हादई काबार केली आयज म्हादई काल जेन्ना म्हादईची हियरिंग आसलेली त्या टायमाचेर म्हादई खंय आमचो कोण रेप्रेझेंटेटिव्ह जावंक ना खंय 38 crores मोडल्यात खंय गोवा निवासान वचून एक म्हयन्याचे बुकींग करतात खंय जाल्यार म्हादई कित्याक रेप्रेझेंट करना आनी जो एजी आहा तेका विचारपाक सुद्दां सर तूं म्हादईच्या सायटीचेर कितले फावटी गेलो आनी म्हादई वचून कितले फावटी पळयली कितले उदक डायवर्ट केला ते पळयले आयज जेन्ना आमकां हांगा उदक ना हांगासरलो म्हापशेचो लोक अंजुनचो लोक शिवोलचो लोक परवडचो लोक जे PWDचेर प्रोटेस्ट हाडटा आमकां उदक ना म्हणून कितें रे त्या टायमाचेर तुमी हे मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत हाडून आमचे रानां डोंगर शेतां काबार करपाक सोदता आनी जेन्ना आमचो गोंयकार प्रोटेस्ट करता त्या टायमाचेर तेचें नांव पिड्ड्यार करपाक सोदता आमी रावतले वांगडा तेच्या कितेंय जावं तो हांव शंकर पळजी सपोर्ट करता प्रेमानंद नायकाक हांव करता तेका प्रेमानंद नायकाक आख्खे गोंय तेच्या बरोबर ना उपकारता हांव रावतलो लास्ट मेरेन आमी प्रेमानंद नायकाक सपोर्ट करता आनी ह्याच्या फुडें सुद्दां सपोर्ट करतले गोंयकारांक जर गोंयकारपण आनी गोंयची जर माया आसा आनी तुमकां दिसता हे राजकारणी आमचे कम्युनिदाद जागे शेतां रानां सोंपयतात म्हणून कितें जाल्यार भायर सरा आनी ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करा कित्याक आयज सांकवाळ गांवांत येयला फाल्यां रेस मागूस परवा पेडणे परवा मोरजे चोपडे कितें जुवारी सगळे घेतले अरे हजार कोटींचे स्कॅम हे हजार कोटीचे कोणाचे पैसे 32,000 कोटी गोवा स्टेट रीण आहा जाणा एक गोंयकार 3 ते 4 लाख रीण घेवन भोंवता आयचे डेटीन कोण फारीक करतलो धंदो ना आमचे कडेन टुरिजमाचे आमकां सारके जाय तो रेव्हेन्यू येना आनी आयज आमच्या पर्यावरण काबार जाल्ल्या कारणान टुरिजम सुद्दां काबार जाल्लो आसा दॅट मिन्स आयची भारतीय जनता पार्टी गोंय काबार करपाक उठलेली आसा अरे हांकां मेजॉरिटी दिली मरे आमी आयज मेजॉरिटी दिवन सुद्दां हेंच्यांनी 8 आमदार कित्याक फोडले तर हांकां सगळ्यांक मेळोन गोंय काबार करपाक जाय आसलेले सगळ्यांक मेळोन गोंय काबार करपाक जाय आसलेले आमी दिल्ली कित्याक पावले आमी दिल्ली प्रायम मिनिस्टराक प्रेसिडेंटाक मेमोरंडम दिवपाक पावले गोंयान म्हादई आमकां आमची काबार करपाक सोदतात म्हणून आमकां जॉब्स ना आमच्या भुरग्यांक लॉ अँड ऑर्डर एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन लँड कन्वर्जन फॉरेस्टाचे प्रायव्हेट जमिनी 1,20,00,000 प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट जाल्या फॉरेस्टाची विचारता सीएमान कोणी केली काय म्हणून आयज त्या खुर्चेचेर बसून गोंय काबार करपाक उठला आयज प्रमोद सावंत तू जे करता ते खंयच्याच सीएमान करूंक नासलेले आयज गोंयच्या जमिनींचो तांडव करून सोडला तू गोंय काबार करपाक उठला तू आयज हांव गोंयकारां कडेन मागता विचारा तेका प्रश्न तुका कोणी रायट दिला काय म्हणून उठ सूट तेचे हांसून भाशणां आयकतात काय फायदो ना पोकळ भाशणां जे टायमाचेर हे सरकारान नासतले त्या टायमाचेर हेंचे सगळे फायली भायर सरतले कितले हेंच्यांनी जमिनी खाल्ले कितले हेंच्यांनी करप्शन केलां सगळे भायर सरतले हेंचे कितें आनी एक मागता सरकारा कडेन टॉयलेटीन कोणी कॅमेरा घातलो न्हू तेका धरून काडा नाजाल्यार आमी ओगी रावचे ना एक सुद्दां बायलेचो फोटो व्हिडिओ व्हायरल जालो सरकार जबाबदार आसतली आनी पुलीस जबाबदार आसतले देव बरें करूं लास्ट सांगता लास्ट इट इज नॉट ओनली अटॅक ऑन Pratima Coutinho or those 10 ladies who had gone to the washroom. This is an attack
This is a crime which is committed. See, we are maybe 10 of us who had used that washroom, but we are representing the 50% of population of Goa, that is women, because we don't know now. There is a Sulabh toilet here in Panjim at Azad Maidan. We use that toilets. Now we don't know. It belongs to the government. So तशेंच पणजी आसा, तशेंच मडगांव आसा, वास्को आसा, पोंडा, म्हापसा, आमकां कांयच खबर ना. सो आतां आमकां दिसता की वुमन आर नॉट सेफ. बायलांचे आबरू हे केल्ले आसा. म्हाका दिसता एज रामा सेड इट्स ट्रू डेट मे बी गॉड नोज दे मस्ट बी केप्ट कॅमेराज आनी त्या टायमार तांकां यूज करपाक जाय तेन्ना बायलांक ब्लॅकमेल करता आसतले, तांचे गोवांक ब्लॅकमेल करता आसतले. सो प्लीज आमी वी आर गोइंग टू फायल एन FIR. Magta CM, you are the Home Minister. So if you are really concerned about women's safety, you show that you are not only for Smriti Irani because she is a BJP leader, but you are there for each and every common lady of Goa also. राव स्लोगन दिता. मोदी जी प्रमोद हटाओ गोवा बचाओ. उलय रे. मोदी जी प्रमोद हटाओ गोवा बचाओ. 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 आणि मोहीन गोदिनोचे रिझिग्नेशन मागता आम्ही. रिजायन करपाक जाय माविन गुदिनो बेगिनात बेगिना. क्वेश्चन कितें? एनी क्वेश्चन?